नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फक्त 100 ग्राम वजन चड आशिल्ल्यान पॅरिस ऑलिंपिकांत इतिहास घडोवपी कुस्तीपटू विनेश फोगाट ही जाल्या अपात्र. देशभर खवदळ. लोकसभेंत लेगीत पावलो विशय. संविधाना संबंधान राहुल गांधी चुकीची माहिती पसरयतात. केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी राज्यसभेत केली टिका. कामधेनू येवजणेखाला गोरवां घेवपी लाभधारकांची जनावरां रस्त्यार भोंवतना दिसल्यार मुखार लाव मेळचो ना. रस्तो अपघाता संदर्भात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत शिटकावणी. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी राजभवनातल्या वामन वृक्ष कला उद्यानात आचार्य चरक आणि सुश्रुत हांच्या पुतळ्याचे जाले लोकार्पण. मानेस्तांच्या हस्तुकी दुयेंतीक आर्थीक धनादेशाचे जाले वितरण. आणि खेळांत क्रिकेट. कोलंबोत सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंका पंगडा मदल्या 3 माळेच्या निमण्या सामन्यात श्रीलंकेन भारता मुखार दवरल्या 249 धांवड्यांची मोख. आणि आता खबरो विस्तारान. काल 50 kg कुस्ती सर्तींत पॅरिस ऑलिंपिकांत इतिहास घडोवपाक पावलां मारपी भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिची आशा भंग करीत ऑलिंपिक संघटनेन फोगाट हिका वजन चड आशिल्ल्यान सर्तीचो निमणो खेळ खेळचे खातीर आज सकाळी अपात्र थारायलें. विनेश फोगाट हिचें वजन फक्त 100 ग्राम चड आशिल्ल्यान संघटनेन हो निर्णय घेतलो. या निर्णयाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर खर टिका करून विनेश फोगाट ही दर आव्हानाक धाडसान तोंड दिवपी जावन आसा तेन्ना पुराय देश तिच्या बरोबर ह्या निराशेच्या खिणांत उबो आसा अशें सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे अध्यक्ष PT उषा हांचे कडेन चर्चा करून भारता कडेन ह्या संबंधान आशिल्ल्या पर्यायाची चवकशी केली. ते भायर खर उतरांनी ह्या निर्णयाक विरोध दर्शावपाचो निर्देश प्रधानमंत्र्यांनी PT उषा हांका दिला. केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आज लोकसभेत पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत विनेश फोगाट हांच्या बरोबर जाल्ल्या प्रकाराविशीं विस्तारान म्हायती दिली. ह्या वेळार विनेश फोगाट हांची कांयच चूक ना अशी गवाय दितना केंद्र सरकारान लेगीत तांकां सगळ्यो तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यात अशें मंत्री मांडविया हांणी स्पश्ट करून दिलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या संबंधान केल्ल्या चौकशेची माहिती तांणी सभाघरांत दिली. विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई. इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है. नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है. विरोधी फुडारी राहुल गांधी हांणी संविधाना संबंधान लोकसभेत उबारिल्ल्या प्रश्नाविशीं जाप दितना केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी राहुल गांधी हे फक्त फटीची म्हायती पसरयतात अशी टिका केली. तशेंच काँग्रेस शासनाच्या काळात संविधानाचो नियमितपणान अपमान जाला असोय आरोप तांणी सभाघरांत केलो. 25 जून 1975 रातों रात और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई. आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की. आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और DIR में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है. और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है. प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी.
भारतातल्या नवीकरणीय ऊर्जेची तांक फाटल्या 10 वर्षांत 165% वाढल्या अशी माहिती नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आज लोकसभेत दिली। आपल्या मंत्रालयाच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर जाल्ल्या उलोवपाक मंत्री जाप दिताले। 2014 वर्सा नवीकरणीय ऊर्जेची तांक 76 गिगावॅट इतली आशिल्ली ती 2024 वर्सा 203 गिगावॅटाचेर पावल्या। या वाठारांत भारताची तांक संवसारांत चवथ्या सुवातेचेर आसा। फाटल्या 10 वर्षांत वेगवेगळ्या योजण्यां खातीर सुमार 7 लाख कोटी रुपया खर्च जाला अशें मंत्री जोशी हांणी सांगलें। मोदी जी के नेतृत्व में रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल एनर्जी सेक्टर हमारा प्रायोरिटी है। 9 प्रायोरिटीज में एनर्जी सेक्टर हमारा एक प्रायोरिटी है। एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न, 2014 से मोदी जी के नेतृत्व के बाद टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में 165% वृद्धि हुआ है। फ्रॉम 76.38 गीगावाट इन 2014, टुडे इट इज 203.1 गीगावाट हुआ है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमने अभी जैसे मैंने बताया सोलर में हम 10 साल में 2014 में ओनली 2.82 गीगावाट सोलर एनर्जी था। आज के दिन में 85.47 सोलर एनर्जी कैपेसिटी है। नवी दिल्ली हांगा आयोजित पहिल्या बिमस्टेक वेपार शिखर संमेलनात आज केंद्रीय वेपार मंत्री पीयूष गोयल हांणी उलोवप केलें। बिमस्टेक संघटनेन भारतासयत भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, नेपाळ आनी श्रीलंका हे 7 देश आस्पावतात। आपल्या उलोवपांत मंत्री पीयूष गोयल हांणी वांगडी देशांत वेपार संबंधांत सुदारणा करपाक खूबश्यो संदी आसात तेन्ना तांची नोंद घेवन वेपार क्षेत्रांत विस्तार जावप गरजेचें अशें सांगलें। India has always looked upon itself as a responsible nation which cares for, which looks after the interest of the global south. Welfare of all the people of the world is a collective responsibility of every nation. Our G20 was largely centered around Vasudhaiva Kutumbakam in Sanskrit, which translates in English to the world is one family. And we do believe that we would like to be a friend to every country in the world, a Vishwa Bandhu, a friend of every nation in the world. And we do believe that all of us are members of one family working towards a shared prosperity and a bright future for the people of all countries. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी लोकसभेत अर्थसंकल्पाचेर आधारीत चर्चेचेर जाप दितना विरोधी पक्षान केल्ले साबार आरोप न्हयकारले। ह्या वेळार उलयतना सरकारान ह्या अर्थसंकल्पान मध्यम वर्गाक सुशेग दिल्ल्याचो दावो मंत्री सीतारमण हांणी केलो। तशेंच फाटल्या दशकांत कर प्रशासनान सरकारान उल्लेखनीय बदल घडोवन हाडिल्ल्याचे मंत्री सीतारमण हांणी माहिती दिली। Sir, in specific, in the last 2 years, substantial relief has been given to the middle class. I may point out a few things, sir, that while most developed countries were increasing personal income taxes during the COVID-19 crisis, Prime Minister Modi's direction to me, and I have said this earlier also in this house, I'd like to repeat now. Prime Minister Modi's direction to me was totally in contrast with what was happening in developed countries. No tax on our citizen to meet the COVID expenditure. And I would strongly request the honorable members to look back at what happened between 2020, 21, 22, 23. We have not increased the tax at all, sir. Effective tax on an income of 15 lakh rupees, I'm taking it as an example, effective tax on an income of 15 lakhs was reduced to 10% in 2023 and has been further reduced this year as well. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव।
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नल मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ये थे कहा जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे तो चीनी दीवार में फंस कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैट से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। राज्य सरकाराच्या कामधेनू येवजणेखाला गोरवां घेवपी लाभधारकांची जनावरां रस्त्यार भोंवतना दिसल्यार लाभार्थ्यांक मुखार लाभ मेळचो ना अशी स्पष्ट शिटकावणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली। भटकी सुणी आणि रस्त्यार भोंवपी जनावरांक लागून अपघातांची घडणुको वाडटात हे विशींचो प्रश्न आमदार विजय सरदेसाय हांणी आज विधानसभेत उपस्थित केल्लो। ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी ह्या खातीर फुडल्या अधिवेशनात खासा कायदो हाडटले अशें स्पश्टीकरण दिलें। गोरवां आणि कुत्री हे दोन्ही खूप मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आणि रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा आणि ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता। म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलें आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला। ते नोटिफिकेशन तो काडटा, तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आणि कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले, ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता। बट लोकल गायी ज्यो आहा पळय न्ही ताका अजून येना, तितर एकूच फक्त म्हणजे हांवें बजेटान हांवें डिक्लेअर केल्लें लोकल गाय जो घरा कडेन पोसता ताच्या खातीर आमी एक स्कीम तयार करता। ती स्कीम तयार केल्या म्हणजे फायनान्सांतल्यान आमी ऑलरेडी तेची प्रपोज जावन आयिल्ली, ती गाय सुद्धा घरा कडेन सांबाळपाक जाय। म्हणजे जाका आमी कपिला गाय म्हणटा गोंयची किंवा त्यो लोकल बाकीच्यो गायो हेंकाय जरी सांबाळ्या आसत म्हणजे एखादो शेतकार आपले तेंच्यांनी मात ते पोसूंक जाय, बांदून दवरूंक जाय, परत रस्त्यार सोडूंक जायना। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थे वतीन दर्यादेगांच्या भारवाहू तांकीचो म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास करता। दर्यादेग वाठारांतल्या नुस्तेमारांच्या उदरगती खातीर सरकार आराखडो तयार करतले। तशेंच CRZ अधिसुचोवणेच्या कलम 6D खाला नुस्तेमारांची घरां नियमीत करतले अशी जाप पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी काल सांजे उसरा विधानसभेत दिली। पर्यावरण आनी कायदो खात्याच्या अदमास पत्रकीय मागण्यांचेर जाल्ले चर्चेक मंत्री सिक्वेरा जाप दिताले। Coming to the Marina project, which many have raised, as I've said, it is sub judice, but I would like to inform this August House that there is a stay order issued by the High Court of Bombay in Goa, and therefore this project has been, if I may say, shelved as of today. Speaker sir, we have approached the NIO Goa to carry out a fresh beach carrying capacity of the beaches. Once the study is completed, we will think as to whether we should embark on the exercise of carrying out a study on carrying capacity of the state if need be. Speaker sir, coming to sound pollution. Speaker sir, on the aspect of sound pollution,
the Honorable High Court of Bombay is already seized with the matter, and hence in terms of section 37(8), I will not be in a position to offer any comments. However, I would like to clarify that the GSBC has installed online noise level monitoring systems. मुरगांव मतदारसंघातल्या लोकांक उदकाची पुरवण सुरळीतपणान जावची म्हूण सरकार वावुरता अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज निवेदनावरवीं विधानसभेत दिली. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी उपस्थित केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी मुरगांव तालुक्यांतले साधन सुविधेची कामां चालीक लागतकच उदकाचो उणाव जावचो ना अशी गवाय दिली. 5,000 to 300 cubic meter capacity GLR at PHE complex Sada, 650 and 150 cubic meter capacity OHR at PHE complex Sada. Two numbers of the 800 cubic meter capacity GLR opposite to sub-jail Sada, 650 cubic meter capacity OHR opposite sub-jail Sada, 300 cubic meter capacity GLR at Midland Sada. In addition to above, two more ground level reservoir of 800 cubic meter capacity will be constructed shortly, for which the tender formalities are already completed. In order to improve the water supply system of the Marmagua constituency and other part of the South Goa, the construction of the 100 MLD WTP at Sheldam, Sangam and under the SWSP is in progress. Additionally, the construction of the 20,000 cubic capacity MBR in progress at Verna. All those works and will be facilitated providing the additional water to the Marmagua constituency and other constituencies of the Marmagua Taluka and surrounding areas. राज्यांत पर्यटनाचो आंकडो उणो जावंक ना. ह्या वाठारांत अपप्रकार जावचे न्हय हे खातीर कायदो हाडपाची गरज आसा अशी जाप पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी विधानसभेत दिली. राज्यांत पर्यटन ॲक्टिव्हिटी वाडल्यात देखून ताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर नव्या कायद्याची गरज आसा. हे खातीर पर्यटन खात्यान सल्लागाराची नेमणूक केल्या अशी माहिती मंत्री खंवटे हांणी विधानसभेत दिली. विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो. आयच्या तारखेन स्पीकर सर आमचे कडेन दोनूच लेजिस्लेशन आसा. द गोवा दमन एंड दीव रजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 which provides for registration of people, persons, trades dealing with tourist activities and for matters concerned therewith. And dusra asa speaker sir, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, which deals with protection and maintenance of the tourist places as notified by the government from time to time. हे दोन सोडले स्पीकर सर जाल्यार आमचे कडेन एक्ट हातान ना. आतां स्पीकर सर ओवर द इयर्स with so many advances which have happened in terms of technology, emergencies of new law, procedures, it is time, Speaker Sir, that with these changing concepts and tourism practices, these acts have almost become obsolete. And that is why, Speaker Sir, since they are not in consonance with the changing times, it is time for us to look at the current drawbacks in the current legislations. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांप्रमाण सरकारी खात्यान कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीचेर नेमणूक केल्या. ते सगळ्यांक कायम करप शक्य ना, मात तांकां फावो त्यो सुविधा सरकार दिता अशी माहिती विधानसभेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या विशीं 0 वरांत सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. स्पीकर सर, बाय रूल आमी जे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफा खातीर आसा पळय तांकां आतां ऑलरेडी लीव दिवपाक सुरवात केल्या, बाकीचे तेंचे सगळे बेनिफिट्स दिवपाक सुरवात केल्या. आनी अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन ताका आमी कन्फर्म करूंक शकना, बट जितके जाता तितके बेनिफिट्स जे आहा पळय ते सगळे बेनिफिट्स आमी ताका दिता. वास्कोतले टिळक मैदान खेळगड्यां खातीर उपलब्ध जावचे म्हूण जबाबदारी घेतल्यार मैदान उक्ते करप शक्य जातले अशी जाप खेळां मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज विधानसभेत दिली. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी ह्या विशीं प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर मंत्री गावडे जाप दिताले. टिळक मैदान जे आसा ते कोणाक ओपन करपाक शकना अशें कितलेचशे तरेचे हांव नांवां घेतात. बेनावली आमी ग्रावंड दिल्लो आसा, लोकल्सांक दिल्लो आसा. उतोर्डा सारकेलो आमी ग्रावंड दिल्लो आसा लोकल्सांक. तशी आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा आनी तेजे मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी त्या एक तर ते क्लबांनी घेतिल्ले आसात किंवा विलेज पंचायतीन घेतिल्ले आसात. हांगा तुजी म्युनिसिपालिटी भितर येता. ज्या वेळाचेर हो जो ग्रावंड जो आसा जेन्ना खरोखरूच तो जर लोकां खातीर जर आमकां जर ओपन जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या अनुशंगान आमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी करपाक शकता. पूण तेजे खातीर
आमी टायम आमी स्पेसिफाय करतले आणि अशी जर रिक्वेस्ट जर आसा जाल्यार आदरणीय आमदारान आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो. म्हाकाय खबर आसा तुका म्हाका कितें विचारपा आनी म्हजे कडल्यान तुका कितें उत्तर जाय. आमचे भुरगे ग्रूम करपा खातीर तांकां नर्चर करपा खातीर आमी डेफिनेटली ह्या गोष्टीचेर आमी विचार करतले. मराठी संदर्भात आपल्या तोंडातल्यान आयिल्ली उतरांक लागून कोणाच्यो भावना दुखावल्यात जाल्यार हांव दिलगिरी उक्तावन माफी मागता अशें निवेदन फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी काल सांजे विधानसभेत केलें. फाटल्या शुक्रारा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या वांगडा सभाघरांत जाल्ल्या उलोवपांत सरदेसाय हांच्या उतरांत मराठी विशीं अनादर उक्तावपी उल्लेख जाल्लो ताचो संदर्भ घेवन आमदार सरदेसाय हांणी दिलगिरी उक्तायली. Asha is a very delicate subject, Speaker sir. तुका हांवें कशें सांगप हें आतां पुर्तुगेजीन सांगप काय कितें? पुर्तुगेज म्हळ्यार तुका वायट दिसतलें. पूण स्पीकर सर अशें टायम येता उलोवचें पडटा आनी हांवूय मातसो असो लूज माउथ. पयर कितें तरी उलयतना सुदीन ढवळीकराचें हांव तशें आमचें रिलेशन बरें म्हणून ताची फकाणां खूबदां करता हांव. तर टाट करून हांवें म्हणलें की तो कितें तरी सांगता तुका मराठीन सांगू काय म्हणलें. ना मराठी नाकाच म्हणलें हांवें. मराठी नाकाच म्हणपाचो उद्देश कितें आसलो की हावजान चड लोक जे आहा जे कोंकणी समजतात मराठीचें स्थान ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान कितें आसा दॅट इट वील बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसीस एज एन एसोसिएट लँग्वेज हें म्हाकाय खबर आहा. आनी हांवूय बी भाशेंक सगळ्या मानता. मराठीकूय व्हडली रीच कल्चर हेरिटेज आहा. नोबडी आय एम नॉट गुड इनफ टू कॉन्टेस्ट दॅट. आनी आमचें एक बरें रिलेशन फकाणांनी जें म्हणिल्लें तें आउट ऑफ प्रोपोर्शन इट हॅज मुव्ड. सो अशें जावचें न्ही आनी अशें जर जालें आनी आमी उलयतना हांगा कोणाकूय वायट दिसलें जाल्यार ताजें आय रिग्रेट वॉट एवर दॅट हें वायट दिसलें जाल्यार आमकां वायट सॉरी म्हणपाक कांय वायट ना. अस्तंत घाट जैव संवेदनशील वाठाराच्या प्रस्तावित अधिसुचोवणेत 70 मालांतल्या 76 गावांचो आस्पाव आसा. आदले अधिसुचोवणेत हो आंकडो 55 इतलो आशिल्लो. ही गावां जैव संवेदनशील वाठारांतल्यान भायर काडची अशी मागणी पर्येचे आमदार देविया राणे हांणी काल विधानसभेत केली. राना खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर त्यो उलयताल्यो. A fresh draft notification dated 31st July 2024 has been published in the Gazette of India. This is regarding more than 106 villages in Goa as eco-sensitive areas. आणि तातूंतल्यो आमच्या 70 भागाच्यो 2 years back when I spoke on this issue, I had spoken that there are 55 villages. But this time in the new gazetted notification, I saw and I realized that there are 63 villages. And when we spoke last time, we had requested that आमच्यो ज्यो तितल्यो villages आसा त्यो सगळ्यो कमी जावच्यो म्हणून and try to see how you can remove these villages away from eco-sensitive areas because already our people are reeling under the Mahadeh sanctuary. आयुर्वेदाचे जनक आचार्य चरक आणि शस्त्रक्रियेचे जनक सुश्रुत हांणी भारतीय संस्कृतायेक दिल्ल्या मोलादीक योगदानाची माहिती फुडल्या पिळगेक जावची ह्या हेतान दोनापावला राजभवनाचेर ह्या दोनूय महापुरुषाचे पुतळे उबे केल्यात. त्याचे लोकार्पण आज राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांच्या हजेरेत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. राजभवनाचेर आशिल्ल्या वामन वृक्ष कला उद्यान ह्या पोरण्या वखदी उद्यानात हे पुतळे बसयल्यात. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आचार्य चरक आणि सुश्रुत हांच्या योगदानाविशीं माहिती दिली. खरें म्हणल्यार म्हाज्या खातीर हो खूब खाशेलो दीस आसा. आमी पळयता की ज्या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदाचो जो हांवें अभ्यास केलो जेतूंतल्यान हांवें ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलो आनी चरक संहिता सुश्रुत संहिता आनी वाघबट संहिता हातूंतल्यान 3 महर्षी ज्यांच्यांनी पुराय भारत देशाक न्हय तर जगाक ज्यांच्यांनी मेडिसीन सर्जरी हाजें ज्ञान जर कोणी दिलें आसत हांव जगाक म्हणटा फक्त भारताक न्हय जाल्यार ते चरक संहिता सुश्रुत संहिता आनी वाघबट संहिता. म्हाका योग आयलो आयुर्वेद शिकल्या कारणान ह्यो 3य संहिता थोड्या प्रमाणात तरी शिकपाचो योग हो आयुर्वेदाच्या कारणान म्हाका आयलो आनी त्या निमित्तान आयुर्वेदाचो ग्रॅज्युएट असल्या कारणान म्हज्या हस्ते आज ह्या दोनी महर्षींचो फावंडेशन स्टोन हांगासर जाता. त्या खातीरय म्हाका खूब बरें दिसता. वामन कलावृक्ष बॉन्साय प्लांटेशन जे आमच्या गव्हर्नर हावजात जाता आनी तेजे 1000 प्लांटेशन आमी पुराय करता तोय बी खूब खाशेलो दीस आसा. त्या निमित्तान
आमी सदोदीत म्हणजे मानादी गव्हर्नर हांकां सदोदीत आमी याद करतले. 11 दुयेंतींक आर्थीक मजतीचे धनादेश वितरीत केले. या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी लेगीत उपस्थितांक मार्गदर्शन केले. First time in the history this Shishrudas image also being put it here, and along with the same our idea is that that the board panels in Australia they have given the Shishrudas the title, and along with the same details also put it there. Details 1152 items of surgery was here. All the names are there. Instruments used at that time also, image is there. All this may be put it here, and through that process it will continue. It may expand. Innovative nature from for the inaugural function of the same, I think we will have to invite all the Ayurveda experts from throughout the country. भारत आणि श्रीलंका हांच्या मदलो तिसरो आणि निमणो एक दिसाचो सामनो आज कोलंबोत सुरू आसा. श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून पहिली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. श्रीलंकेन 50 षटकांत 7 गडी वगडावन 248 धावण्यो करून भारतीय पंगडा मुखार 249 धावण्याची मोख दवरल्या. भारतीय पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा जाल्यार श्रीलंका पंगडाचो मुखेली चरित असलंका आसा. 3 माळेच्या या खेळांत श्रीलंकेन एक सामनो जिखला जाल्यार दुसरो सामनो अनिर्णीत आशिल्लो. आता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारतीय पंगडान आपली फलंदाजी सुरू करून 7.1 षटकांत 2 गडी वगडावन 57 धावण्यो नोंद केल्यात. आज पॅरिस ऑलिंपिक सर्तींत भारतीय पंगडाक एकंदरीत निराशेक तोंड दिवचें पडलें. विनेश फोगाट हिका ऑलिंपिक सर्ती खातीर अपात्र थारायल्या उपरांत 53 किलो बायलांच्या कुस्ती सर्तींत भारताची अंतिम पांगल हिका तुर्कीयेच्या खेळगड्यान मात दिली. तशेंच बायलांच्या भालेफेक सर्तींत अन्नू हिका पात्रता फेरयेतूच निराशा मेळ्ळी. ती ह्या सर्तींत 15व्या सुवातेर आशिल्ली. मॅरेथॉन रेस वॉक मिक्स्ड रिलेच्या निमण्या फेरयेंत भारताची प्रियांका गोस्वामी आणि सूरज पानवार हे सर्त सोंपूंक शकले ना. तशेंच दादल्यांच्या हाय जंप सर्तींत भारताचे अनिल कुसारे हांकां पात्रता सर्तींत 13व्या सुवातीचेर समाधान मानचें पडलें. आणि बायलांच्या 100 मीटर हर्डल्स सर्तींत ज्योती यर्राजी ही उपांत्य फेरये खातीर अपात्र थारली. राज्यात आता पावसान विसव घेतला, मात अदीमदी पावसाच्यो दोडको पडटात. आता मेरेन राज्यात सरासरी 129.91 इंच पावसाची नोंद जाल्या. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. फक्त 100 ग्राम वजन चड जाल्ल्यान पॅरिस ऑलिंपिकांत इतिहास घडोवपी कुस्तीपटू विनेश फोगाट ही जाल्या अपात्र. देशभर खवदळ, लोकसभेत लेगीत पावलो विशय. संविधाना संबंधान राहुल गांधी हांणी चुकीची माहिती पसरायतात. केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांणी राज्यसभेत केली टिका. कामधेनू येवजणे खाला गोरवां घेवपी लाभधारकांची जनावरां रस्त्यार भोंवतना दिसल्यार मुखार लाव मेळचो ना. रस्तो अपघाता संदर्भात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची विधानसभेत शिटकावणी. मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी राजभवनातल्या वामन वृक्ष कला उद्यानात आचार्य चरक आणि सुश्रुत हांच्या पुतळ्याचे जाले लोकार्पण. मानेस्तांच्या हस्तुकी दुयेंतीक आर्थीक धनादेशाचे जाले वितरण. आणि खेळात क्रिकेट. कोलंबोत सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंका पंगड मदल्या 3 माळेच्या निमण्या सामन्यात श्रीलंकेन भारता मुखार दवरल्या 249 धावण्याची मोख. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.